गृह आधार 190 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडल्यान 1.13 कोटी वसूल, हेर कर्मचाऱ्यांकडल्यान रक्कम वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू। नमस्कार, हांव उषा जरावकर, डिजिटल रिपोर्टान येवकार। गृह आधार येवजणेचो लाव घेवपी 2960 सरकारी कर्मचाऱ्यांक येवजणेची रक्कम परतून दिवपाक सांगला। हातूंतल्या 190 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडल्यान येवजणेची 1.13 कोटी रुपया रक्कम वसूल केल्या, अशी माहिती बाल आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान दिल्या। गृह आधार येवजणे खाला कुटुंबातल्या दर एका बायलांक 1500 रुपया इतले मानधन मेळटा, पण हे येवजणेचो लाव घेवपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक ही येवजण बंद करपाचो आदेश दिला। जाणी आतां मेरेन येवजणेचो लाव घेतला तांकां रक्कम परतून सरकाराक दिवपाचो आदेश दिल्लो। कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 50,000 रुपया मेरेन लाव घेतिल्लो, पण तांकां ते एका खेपेन परत दिवपाक शक्य नाशिल्ले। देखून सरकारान हो लाव हप्त्यांत फारीक करपाचो सुचोवणी दिल्ली। बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 2960 सरकारी कर्मचारी हे येवजणेचो लाव घेतात अशें दिसून आयिल्ले। तातूंतली 69 बायलां कर्मचारी आसात, जाल्यार 2891 कर्मचाऱ्यांच्या घरकान्नीचो आस्पाव आसा। डिसेंबर 2024 मेरेन 190 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडल्यान गृह आधार येवजण्यो पुराय पयशे सरकारान वसूल केल्यात, जाल्यार 36 कर्मचाऱ्यांकडल्यान हे येवजणेची थकबाकी वसूल करपाक चालू आसा। जाल्यार उरिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी आजून मेरेन हे येवजणेचे पयशे परतून दिवपाक सुरू करूंक नात। आतां मेरेन 36 जाणांची थकबाकी उरल्या। 190 कर्मचाऱ्यांकडल्यान येवजणेचो पुराय लाव 1,03,62,812 इतकी रक्कम वसूल केल्या आनी 36 जाणांनी थकबाकी प्रक्रिया वसूल करपाची प्रक्रिया चालू आसा। तातूंतल्या आतां मेरेन 9,92,400 इतली रक्कम वसूल केल्या। हे दोनूय मेळून आतां मेरेन 1,13,55,212 रक्कम परत सरकाराच्या तिजोरेंत जमा जाल्या। 360 जाणांचो लाव परतून चालूच दवरपाचेर फेरविचार, जाल्यार 360 प्रकरणां अशीं आसात जाचेर खात्यान तांचे कडल्यान लाव परत घेवप काय ना हाचेर फेरविचार चल्ला। जेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर निर्णय जाहीर जाल्लो तेन्ना कांय जाण सरकारी कर्मचारी आसून लेगीत लाव घेतात अश्यो फटीच्यो कागाळी आयिल्ल्यो। चांचपणे वेळार दिसून आयिल्ल्या प्रमाण 360 लाभार्थी अशे आसात जे सरकारी सेवेत नात। देखून लाव तांकां परत चालूच दवरचो म्हण आमी फेरविचार करतात अशें खात्याच्या गोपांनी सांगलें। अश्यो म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bangarbuy.com। तशें भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करचो।